आम्ही आता दाबोळे एअरपोर्टाचेर आहा. इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा तेतून 12 ते 12:30 हेच्या मदीं दिल्लीच्यान देवेंद्र पर्रीकरान स्पेशल फ्लायटान टेक ऑफ केल्लो आसा. ते हांगसर 2:30 ह्या दरम्यान ते हांगसर पावतले. ते खंयच्यान भायर सरतले ते अजून कन्फर्म ना. ते मेन अरायवलांतल्यान येतले काय ते कार्गो हितूंतल्यान येतले काय ते हंसाच्या गेटींतल्यान ते अजून कन्फर्म ना. आनी तेजे पयलीं एक 11-11:30 सुमार तेजे धाकटे पूत अभिजात पर्रीकर आनी एक डॉक्टर महेश हे दिल्लीच्या एका फ्लायटान हांगसर पावले. तेंचे कडेन आमी उलयले. अभिजातान सांगलें की आपूण पयलीं येयला, ते फाटल्या फ्लायटान येता, त्या फ्लायटाचे ते दुसरे फ्लायटान येतले, स्पेशल फ्लायटान. आपूण जनरल फ्लायटान येयला. तेजे उपरांत तुमकां दुसरी गजाल सांगपाक म्हटल्यार तेजे जे दोनापावल तालिगांव फ्लॅट आहा जंय ते रावताले थंय सगळी अरेंजमेंट केल्या. थंय सकाळच्यान आमी तयारी पयली एक हॉस्पिटलाचो सगळी फॅसिलिटीज थंय ते तयार करता. स्पेशल बेड जे हॉस्पिटलान आसता तसली बेड तेंच्यांनी हाडल्या. सगळी हॉस्पिटलाची फॅसिलिटीज तयार करप चालू आहा. ते एम्बुलन्स दवरलेली आहा. नर्सी सकाळच्यान आमी येतना वयतना पयल्या, डॉक्टर्स आमी येतना वयतना पयल्या. आनी आतां मेन हांगसर 2:30 ते 3 हेच्या मदीं पर्रीकराची फ्लायट, स्पेशल फ्लायट येता ती लँड जातली. आनी तेजे उपरांत ते दोनापावल तालिगांवच्या फ्लायटाचेर वचपाक वयतले. आता मी INS हंसा ह्या गेटीचेर आहा. एअरपोर्टाच्यान एक 200 मिटराचेर ही गेट आसा. आत्तां जी CMाक हांगासरल्यान एअरपोर्टा वयल्यान घरा कडेन घेवन वयतली ती एम्बुलन्स विथ एस्कॉर्ट जिप्स एंट्री मारल्या ह्या गेटींतल्यान भितर. ह्याच गेटींतल्यान CMाक घेवन ते भायर येतले. तालिगांव CMच्या रेजिडन्सीज तांकां आयज हाडपाक येतले आनी एअर एम्बुलन्सान तांकां ऑलरेडी लिफ्ट केल्लेले आसा. कांय वेळान ते दाबोळे एअरपोर्टार पावतले. थंयच्यान तांकां हाडपा खातीर एम्बुलन्स व्हॅन हांगाच्यान तालिगांवच्यान गेलेली आसा. तशेंच तुमी पळयता आसतले की हांगा पुलीस सेक्युरिटी एकदम टायट आसा. तशेंच सकाळचे GMCची टीम आयिल्ली. तांच्यांनी मॅडिकल इक्विपमेंट्स तशेंच मेडिसीन सगळे हाडून CMच्या फ्लॅटार दवरिल्ले आसा.